फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत जमनीक बरो दर आयिल्ल्यान भाटकार मुणकारांच्या घरा सयत जमनी विकपाक लागल्यात। ह्यान फुडें कायद्या प्रमाण मुणकाराक तांचे घर नांवार करून दिल्या उपरांतच भाटकारांक उरिल्ली जमीन विकपाक मेळटली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। शेनवारा म्हजे घर येवजणे संदर्भात पंचायत आनी नगरपालिका वांगडा व्हर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। काय गजाली आसात त्यो उलोवन मार्गाक लायले उपरांतूच युतीचेर निर्णय घेतले म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगतात। दुसरे वटेन फुटीर आमदार उपकाराचे ना म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरीन उलोवन दाखयले, जाल्यार हो नाका तो नाका म्हणून जावचें ना। भाजपा सारकिल्या पक्षाक हारयतलो जाल्यार बरी रणनीती तयार करूनच फुडें वचचें पडटलें म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगतात। फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलीं जात प्रमाणपत्राची पडताळणी जाल्ली, तरी लेगीत हांव परत एक फावट जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करपाक तयार आसा। हांवें प्रत्येक पावलार प्रत्येक प्रस्नाक आनी कागदपत्राक सहकार्य केलां। मात हरल्या उपरांत आपणे ज्या 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं तांची खोलायेन चवकशी जाल्या वा ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें, अशी मागणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान केल्या। बेतला येवपी प्रस्तावित बंदर प्रकल्पाक विरोधी आमदारांनी खर विरोध केला। हो प्रकल्प बेतलात जावचो ना म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केल्लें, तरी आसतना गोंयचे भाजप सरकार हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप एलटेनान केलो। सरकार मुद्दाम जावन फाटल्या दारांतल्यान हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो। पारसगांव गावात फाटले कितलेशेच दीस जाले रातच्या वेळार जिलेटिनाचो उपेग करून दोंगर फोडप चालू आसा। ह्या बेकायदेशीरपणाक लागून थळाव्यांची न्हीद खळयल्या। ह्या प्रकरणा फाटल्यान व्हड रॅकेट आशिल्ल्याची चर्चा सद्या गावात सुरू आसा, पूण हाचेर संबंदीत खाती कित्याक वगी आसात? पुराय दोंगर काबार जावपाची वाट पळयता वय थळाव्यांक प्रस्न सतायता। केंद्र सरकारान 4 नवीन कामगार कायदे लागू केल्यात।
देशातले कामगार आणि कर्मचाऱ्यां खातीर ही एक खोशेची गजाल जावन आसा। पयलीं अस्तित्वात आशिल्ल्या 29 वेगवेगळ्या कामगार कायद्यांतले गरजेचे घटक चोर सोप्या आणि स्पष्ट नेमांनी विभागून दिल्यात। ह्या नव्या नेमा प्रमाण कामगार आणि कर्मचाऱ्यांक टायमार आणि ओव्हरटायम, किमान पगार, बायलां खातीर समान संधी आणि पगार, सामाजिक सुरक्षा आणि फुकट भलायकी तपासणी जातली हाची गॅरंटी दिल्या। कुचेले वडेश्वर देवळाकडेन कोयराच्यो राशी हाडून उडयल्ल्यान थळावे आक्रमक जाल्यात। घरातलो कोयर आनी चिकनाचो वेस्ट हाडून रस्त्यार कुशीक उडयल्ल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात। हे विशीं पालिकेक आमदाराक कळोवन लेगीत कांयच काना मनार घेवंक ना। देखून तिडकल्ल्या थळाव्यांनी स्वता जावन कोयराचो वाठार नितळ केलो। सिंबाडो अंजुना येरादारीचो व्हडलो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या वाठारांतल्या बारीक पुलाची वणत कोसळिल्ल्यान यो वच करपाच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें ताचें म्हणणें। देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कारय शिरोडा सुभाषचंद्र बोस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जाल्ली तिसरी सर्गेस्त उदय शिरोडकर मेमोरियल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत युनायटेड बॉयज ऑफ आमावलीन गार्डियन एंजल SC कुडचडे पंगडाक 2-0 अशा गोल फरकांनी हारोवन जैत मेळयलें। शेजारच्या दोन गांवां मदली ही सर्त आशिल्ली। दोन्ही पंगडांनी गोल करपाची उमळशीक दाखयली, पूण युनायटेड बॉयज ऑफ आमावलीन खेळाच्या दोन्ही सत्रांत दरेकी एक गोल केलो। काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात। हाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो। पर्तकाळी मठ वाठारांत श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची मूर्ती उबारपाचें काम सुरू आसा। फाटले 1 म्हयनो जालो हे काम चलता। आता लागीं 80% हे काम पुराय जालां। फकत दोन्ही वटेनचे हात आनी धनुष्य बाण हे काम अजून बाकी आसा। रोखडेच हेवूय काम पुराय जातलें। शेनवारा सोलापुराक एका क्रुझराचो भिरांकूळ अपघात जालो।
या अपघातात 5 भाविकांक दुर्दैवी मरण आयले. मेले माहिती प्रमाण या गाडयेचो टायर फुटलो आणि फुडें वचून ती कार उंथली. या कारीत आशिल्ल्या 5 भाविकांक मरण आयले जाल्यार हेर 7 ते 8 जण जखमी जाल्ल्याचे कळटा. या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. दिवचल वाठादेव जंक्शना लागसार 3 स्कुटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात एक स्कूटर चलोवपी जखमी जालो. उपरांत तिका उपचारा खातीर भलायकी केंद्रांत व्हेली. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो घडणुकेचो पंचनामो केलो. ह्या अपघातात 3 स्कुटरींची कांय प्रमाणात मोडतोड जाली. 3 स्कुटरी दिवचलचे वटेन वताल्यो. ही घडणूक शेनवारा दनपारच्या 2 वरांचेर घडली. उत्तर प्रदेश मणिपुरात रान खाते तसेच पोलिसांनी मिळून तस्करी खातीर वेल्ले कासव जप्त केले. पोलिसांच्या माहिती प्रमाण एका स्विफ्ट डिझायर कारीत कांय जाणांकडे हे कासव आसात अशी माहिती पोलिसांक मेळिल्ली. देखून पोलिसांनी वचून गाडयेची तपासणी केली आणि कासव जप्त करून हातूंत आस्पाव आशिल्ल्यांक ताब्यात घेतले. शेनवारा दनपारा मुंबईच्या धरावीत रेल्वे स्टेशना लागसार अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच मुंबईच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आणि उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकेक लागून महिम ते बांद्रा मेरेनची रेल्वे सेवा कांय वेळा खातीर आडकून पडली. उजो नेमको कसो लागलो आणि कितले लुकसाण जालें तें मात स्पश्ट जावना. शेनवारा उत्तर प्रदेशच्या नोएडात जनता फ्लॅटांक उजो लागलो. उजो दुसऱ्या मजल्याचेर लागलो अशें कळटा. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
मिझोरामच्या बोर्ड सेक्युरिटी फोर्स आणि अबकारी खात्यान घाल्ल्या एका धाडीत वट्ट 4.79 कोटींची घोळे वखदां जप्त केली. मेल्या माहिती प्रमाण मेटाफेटामाइन आणि हिरोईन टॅब्लेट्स जप्त केल्यात. अटक केल्ल्या मदीं 2 म्यानमारच्या लोकांचो आस्पाव आसा. पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. जयपूर पोलिसांनी जयपूरच्या प्रतापनगरात चलपी 2 फेक कॉल सेंटरांचो पर्दाफाश केलो. हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या 60 जाणांक अटक केली. ह्या टोळयेचो अमेरिकेच्या लोकांक फसोवपाचो डाव आशिल्लो. हे विशीं पुलिसांक वास लागिल्लो. उपरांत पुलिसांनी ह्या टोळयेचो पर्दाफाश करून 60 जाणांक ताब्यात घेतले. पंजाबाक सध्या चिकनगुनिया दुयेंतींनी वाड दिसून आयल्या. अचकीत डेंग्यू मलेरिया सारख्या दुयेंतींनी वाड जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. एडिस हे जळार चाबत जाल्यार चिकनगुनियाचो संसर्ग जावं येता. तशेंच थंडी जोर, आंगाक रॅश येवप ही चिकनगुनियाची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार बेगोबेग चांचणी करची. फुडले कांय दीस केरळात उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेगूय चड आसतलो. देखून थळाव्यांनी बेठेच भायर सरचे न्हय. मजगतीं आंध्र प्रदेशात लेगीत उटंगाराचो पावस पडटलो. देखून प्रवाशांनी हाची नोंद घेवची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. शेनवारा सकाळी उत्तर प्रदेशच्या मोरादाबादाक दाट धुके दिसून आयले. हाका लागून बरीच थंडी लेगीत पडिल्ली. वाहन चालकाक वाहन चलयतना त्रास जालो. हाका लागून तांकां लायटी पेटोवन वचचें पडलें. तशेंच दाट धुके पडिल्ल्यान लोकांक कानटोपयो आनी स्वेटर घालून वचचें पडलें.
पुणेच्या पिंपारखेड वाठारात बिबट्याचो संचार वाढला। हाका लागून थळावे भयभीत जाल्यात। हाका लागून आता सुरक्षेच्या दिश्टीन उपाय येवजण सुरवात केल्या। फाटल्या दिसांनी जायते फावट बिबट्यान हल्लो केल्ल्याची बातमी उक्ताडार आयली। देखून आता शेतांत काम करपी शेतकार आंगार पट्टे आशिल्ले कपडे घालून काम करपाक लागल्यात। चेन्नईच्या कोयंबेडू मार्केटात चडशे भाज्जेचे दर स्थिर आसात। फकत टमाटाच्या आणि बटाट्याच्या दरांत मातशी वाड जाल्या। मेले माहिती प्रमाण कांद्याचे दर 2 किल वाडल्यात। टमाट आणि बटाट्याचे दर 5 किल वाडल्यात। हेर भाज्यांचे दर स्थिर आशिल्ल्याचे कळटा। हालीसराक लंग कॅन्सराचे प्रमाण वाडपाक लागल्यात। पूण महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। सोरो न पिवपी तशेंच सिगार न वडपी लोकां मदीं लेगीत हे दुयेंस सापडपाक लागला। हालींच एका 31 वर्सां पिरायेच्या बायलेक ह्या दुयेंसान मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता। तिकाय कसलेंच व्यसन नासतना हें दुयेंस निर्माण जालें। दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचे दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूप कमी आसा। दोतोरांचे म्हणण्या प्रमाण चडशे काळजाचे दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता। कितेंय खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करचे। कसले बारीक कूस लेगीत दातांत शिरकून उरले जाल्यार ते मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात। पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता।